महात्मा गांधी हो एक वेगळो विचार आणि त्या विचाराक मारपाची तयारी आजूय चालू आसा। महात्मा गांधीक मरण तेजी हत्या जावन खूब वर्सां जाली, पण दीस आनी रात तेजी हत्या अजुनूय चालू आसा। पण विचाराची हत्या करपाक खूब डिफिकल्ट, मनशाची हत्या करपाक आयज इजी, आणि तेच एक्झॅक्टली आयज गोंयचो सरकार करता। गोंयांत कोणाकूय मारप, जिती मारप म्हणजे सामकें इजी जाला। आमी पयलीं दुसरे राज्यांनी आमी आयकताले, हांव प्रदेशांची नांवां घेना, म्हाका त्या प्रदेशाचो अपमान करपाचो ना, पूण प्रदेशाची नांवां प्रत्येकाच्या तोंडार आसतली। ह्या प्रदेशांत गुंडागिरी, सुपारी किलिंग, गँग्स, गुंडाइजम, प्रॉपर्टी कॅप्चर करप, वचोन हल्लो करप, ह्यो गजाली आयज ओपन जाल्ल्यो आसा। जाता महात्मा गांधीन सदांच पीस हो संदेश आख्ख्या जगाक दिलो आसा, फक्त आमच्या देशाक न्ही। आनी नॉन व्हायलन्स म्हणजे आयज आमी व्हायलन्सा कडेन झगडपाक सुद्दां आमी नॉन व्हायलन्सान करपाक शकतात। हे महात्मा गांधीन आमकां खूब वर्सां पयलीं पटोवन दिल्लें आसा आनी जग आयज तें स्विकारता। पूण आयज हो सरकार, गोंयचो सरकार व्हायलन्स प्रमोट करता। म्हणून आयज कनेक्ट करून उलोवपाक सोदतालो तो उद्देश होच की पयलो म्हणजे पीस गोंयांक रिस्टोर करपाची गरज आसा, आनी ती जबाबदारी प्रत्येक गोंयकाराची। आयज आमी पुलिसांचेर विश्वास दवरून करपाक शकनात। आयज मंत्री जावं आमदार आपल्या एरियेन गब्बर जावपाक सोदतात, म्हणजे कोण तेच्या आवाज जर अगेन्स्ट उलयता जाल्यार तांकां तो पुलिसां मार्फत जावं गुंडा मार्फत तांचे तोंड बंद करपाची काम चालू आसा। हें आमचें डेमोक्रेसीन चालू।